2/3 आसा न्ही तुमचे कडेन. एंटी डिफेक्शन लॉ लागचो ना तुमकां. आय एम नॉट सपोर्टिंग डिफेक्शन्स एंड ब्रेकिंग गव्हर्नमेंट्स, बट आय एम जस्ट पुटिंग द फॅक्ट्स ऑन द टेबल की टुडेज गव्हर्नमेंट रायट फ्रॉम 1999 भारतीय जनता पार्टीचो गव्हर्नमेंट जेन्ना जेन्ना गोंयांत घडला तो काँग्रेस पार्टीच्या उपकारान घडिल्लो आसा. आणि दिस इज अ प्रॉब्लम विथ काँग्रेस पार्टी नॉट जस्ट इन गोवा बट ऑल ओव्हर इंडिया. गुजरातान राहुल गांधीन स्वता म्हणिल्लें आसा की गुजरातांची जी काँग्रेस युनिट आसा ती भारतीय जनता पार्टीक सपोर्ट करता म्हणून. त्या खातीर ते 30 वर्सां राज करपाक पावले. अरे हो कसलो लिडर आपल्याच पार्टीच्या अगेन्स्ट उलयता. अँड दिस इज व्हेरी अपॅरंट इन गोवा ऑल्सो. 100% जी गोंयची काँग्रेस युनिट आसा दे आर हेल्पिंग भारतीय जनता पार्टी कम टू पॉवर रिपीटेडली बॅकस्टॅबिंग द मॅन्डेट ऑफ द पीपल ऑफ गोवा. तर म्हाका दिसता गोंयच्या लोकांनी हे चिंतूंक जाय. हे आमकां परत परत फटयता. 2017 जेन्ना व्हडलें डिफेक्शन जालें तेन्ना 2022 काँग्रेस पार्टीन कितें केलें, राहुल गांधीजीक हाडलो, तो सांबाळटलो सगळ्यांक अशें सांगलें. एफिडेविटां सायन करून घेतली. ती एफिडेविटां कोणें पळोवंक ना खरी आसा काय ना ती. आनी लास्टाक देवा कडेन वचून सोपूत घेतलो की हे जे सगळे कॅन्डिडेट आसा काँग्रेस पार्टीचे ते निवडून येतकच काँग्रेस पार्टी बरोबरच रावतले, बीजेपी कडेन वचचे ना म्हणून. म्हणजे आज म्हाका दिसता काँग्रेस पार्टी समोर एकूच प्रश्न आसा. तुमचे आमदार तुमचे बरोबर रावना, ते बीजेपीक वता. आज तुम्ही कोणाचो सपूत घेवन लोकांक खात्री दितले की तुमचे आमदार तुमचे बरोबर रावतले. देवाचो सपोर्ट घेतलो तुम्ही. देवा पेक्षा व्हडलो कोण, हू इज ग्रेटर दॅन गॉड. 2027च्या इलेक्शनात तुम्ही आता कोणाचो सपूत दितले गोंयकारांक तांकां खात्री दिवपाक की तुमचे आमदार तुमचे बरोबर रावतले काय. आता परत तुम्ही तुमचो खेळ खेळटा आणि 2027 आनीक 5 वर्सां भारतीय जनता पार्टीचो सरकार घडोवपाक तुम्ही प्रयत्न करता. सो आमी लोकां फुडें इतलेंच मांडपाक सोदताले की वी आर नॉट डुईंग एनी नेगेटिव्ह प्रोपेगेंडा. दिस इज नॉट डर्टी पॉलिटिक्स. वी आर ओनली कन्सर्न्ड अबाउट द फ्युचर ऑफ गोवा. आणि 2027 आमकां भारतीय जनता पार्टीचो सरकार नाका, त्या खातीर काँग्रेस पार्टी बरोबर अलायन्स नाका. दिस इज अ क्लियर स्टेटमेंट वी वॉन्टेड टू मेक टुडे. हांव मागता आमचे प्रेसिडेंट बाब अमित पालेकराक फुडले उलोवचें. म्हाका दिसता तुमी म्हजी फाटली प्रेस कॉन्फरन्स पळयल्या आसतली. तुमच्यांतल्यान कोण तरी म्हाका एक प्रश्न केल्लो अबाउट अलायन्स. आनी म्हाका दिसता ते दॅट इज वीक बॅक. आनी हांवें म्हणिल्लें की 2 ऑक्टोबराची तारीख दिता. 2 ऑक्टोबर गांधी जयंती, बरो दीस, दसऱ्याचोय दीस. तो पर्यंत जी पार्टी तयार आसा, युरीचें नांव घेवन सांगिल्लें, विजयाचें नांव घेवन सांगिल्लें, गोवा फॉरवर्डाचें नांव म्हणजे आरजीपीक सांगिल्लें, सगळ्यांनी एकठांय येवचें आनी सांगचें आमी एकठांय बसून चर्चा करची म्हणून. 2 ऑक्टोबर सोंपलो, दसरो सोंपलो, दिवाळी जावपाची आसा. जेन्ना हांव 4 तारखेच्या राती घरा पावलो जाल्यार म्हाका एक व्हिडिओ मेळ्ळो रातच्या 12 काय 1 काडिल्लो कोणी हिंदीन. व्हेरी एडिटेड व्हिडिओ. स्पॉट बॅक कळटालो तो एडिटेड व्हिडिओ, म्हणजे खूब उलयलो आसतलो ताजे ल्हान करून कितें तरी दाणले ताणें हिंदीन काडलो. आनी तो आशिल्लो व्हिडिओ गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी वीच इज गोवा पाटकर प्रमोद कॉम्प्रोमायज कमिटी जाका हांव म्हणटा. गोवा पाटकर प्रमोद कॉम्प्रोमायज कमिटीचो जो प्रेसिडेंट आसा ताणें एक हिंदीन व्हिडिओ काडलो. ताणें आमच्या लिडराचेर आरोपूय केले की आमी बी टीम म्हणून. ताणें म्हजेरूय आरोप केले. आनी एक ज्या सकयल्या दर्जाची म्हणजे कमरेचे काडून तकलेक बांदप म्हणजे म्हणून आसा कोंकणींत, त्या सकयल्या दर्जाची टिका एका पार्टीच्या प्रेसिडेंटांच्या तोंडांतल्यान आयली जी आमी गोंयांत आजून पर्यंत पळोवनाशिल्ली. आनी एक नरेटीव बिल्ड करपाचो प्रयत्न जालो त्या दिसा की आम आदमी पार्टी खंय बी टीम. आमी भारतीय जनता पार्टीक सपोर्ट करपाक हें सगळें करता म्हणून. आनी वी आर दी ओनली वॉरियर्स, म्हणजे काँग्रेस इज द ओनली वॉरियर्स हू कॅन डिफीट काँग्रेस, असो एक करपाचो एक नरेटीव करपाचो प्रयत्न जालो. म्हाका याद करून दिसता बाब अमित पाटकराक की लोकसभेचें जें इलेक्शन जालें त्या वेळार
एलायन्स घडोवन हाडचें म्हणून सगळ्यांक फुडें फोर फ्रंटार हांव आशिल्लो. म्हाका दिसता वाल्मिकीन म्हाका त्या वेळार तापयल्लो. अजून याद जाता म्हाका ह्या ऑफिसान बसून वाल्मिकीन म्हाका त्या वेळार तापयल्लो आनी जर्सनान म्हाका त्या वेळार तापयल्लो आनी सांगिल्लें तूं करता ती चूक म्हणून हे ट्रेटर्स म्हणून. दे वील बॅकस्टॅब यू. And yet, as a party president, in the interest of Goans, and in the interest of defeating Bharatiya Janata Partyचो candidate, हांवें फुडार घेतलो, म्हज्या लिडरशिपाक कन्विन्स केलें. In fact, I travelled with Amit Patkar to Bombay, in spite of my two close aides, my working presidents, and my team saying no. पण एक विचार आशिल्लो की भारतीय जनता पार्टीच्या कॅन्डिडेटाक आमी डिफीट करपाक जाय. अशे तरेन मरून काम केलें. आमचे आमदार आसूं, आमचे लिडर्स आसूं, अशे तरेन मरून काम केलें की कॅप्टन विर्यातो जो सावथ गोंयाच्यान जिखलो, 15,000च्या मताधिक्यान जिखलो, तो व्हडलोय न्ही. हाचो अर्थ एक समजून घेवपाक जाय की काँग्रेस पार्टीच्या खुद्द ताच्या मनशांनी ताच्या विरुद्ध काम केलें. पण आमी आमचो कॅन्डिडेट कसो ताच्या खातीर काम केलें आनी तो जिखून आयलो. तो जिखून आयल्या उपरांत एक 2-3 काय 4 म्हयने जावना बेणावलीचो ब्लॉक स्टेटमेंट करता की आमकां एलायन्स नाका. तांचो सावथ गोवाचो गुंडा प्रेसिडेंट आसा एक. सावथ गोवान गुंडा आसा एकटो. हिज नेम इज सावियो डिसिल्वा. गुंडा म्हणटा कारण एज पर ताच्या हिस्ट्री काडत जाल्यार हिस्ट्री शिटार ते पळयत ताजी जाल्यार ते सगळे क्रायम ताचेर आसा. तो एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन स्टेटमेंट करता की आमकां आम आदमी पार्टी बरोबर एलायन्स नाका. आतां पार्टीच्या अध्यक्षाची जबाबदारी कितें आशिल्ली? जर आमी बी टीम जाल्या की हय आमकां एलायन्स नाका, आमी बी टीम. पण तेन्ना तो ओगी रावता आनी ताचेर कांयच एक्शन घेना. एन्ड दे से दॅट वी आर बी टीम ऑफ BJP. अरे मरून काम केलां. ज्या ज्या वेळार गोंयाक आमची गरज पडल्या, सेंट फ्रांसीस झेवियराचें एजिटेशन आसूं, जेन्ना आमी फोर फ्रंटार आशिल्ले, कोडार जेन्ना इश्यू सुरू जालो, आमी पयले पाविल्ले, काँग्रेस न्ही. मागीर येवं तूं 100 लोकांक घेवन. पण ज्या वेळार गरज आशिल्ले आमी थंय पाविल्ले. ज्या दिसा रामा काणकोणकराचेर असॉल्ट जालो, आमी फोर फ्रंटार आशिल्ले, मागीर आयल्यात तुमचे लोक. आमचो वेन्झी पयलो पाविल्लो हॉस्पिटलांत, ताच्या मागीर हांव पाविल्लो, मागीर सगळे आयले आसत, पण पयले आमी आशिल्ले. BJPचे गुंडाराज गोंयांत नाका ही कॅम्पेन आमी सुरू केली. गोंयभर भोंवले, मशाल काडल्यो. BJPचे बुराक रस्त्याची कॅम्पेन आमी काडली. आनी काल पर्यंत आमी गोंयांत भोंवून, रस्ते थोडे रिपेरूय जाले आमच्या निमतान, आमी गोंयांत भोंवून आमी 1,00,000 लोकांच्यो सयो घेतल्यो. थंय आमकां हाडायले. थंय आमी तरी ते वचून गेले आनी एक अश्युरन्स घेतले चीफ मिनिस्टरा कडल्यान की गोंयचे रस्ते दिवाळी पर्यंत जाता तरी जाल्यार तितले खड्डे भरून काडटले म्हणून. BJP विरुद्ध आवाज उठोवपाक फोर फ्रंटार आमी सदांच आसा. आनी आमी हें करता आसतना एक गजाल लक्षांत दवरल्या की आमची एकूच सोल एम आसा, तें म्हणजे भारतीय जनता पार्टीक डिफीट करपाचें. भारतीय जनता पार्टीचो करप्ट सरकार जो आसा तो ऑनेस्टली जे कोण आमच्या बरोबर रावपाक शकतात तांकां बरोबर घेवन ते तांकां डिफीट करपाचें. आमी जें काम केल्लें, जे आमी काँग्रेसी खातीर काम केलें, एलायन्सा खातीर काम केलें, ताजें एप्रिसिएशन युरी आलेमांव, लिडर ऑफ ऑपोजिशन, एल्टन तांचो MLA, कार्लोस तांचो MLA, खुद्द अमित पाटकर, तांचे माणिकराव ठाकरेजी, आनी सगळ्यांनी एप्रिशिएट केलें, आमकां शाबासकी दिली. आनी हें सुद्दां मान्य केलें की आमी जें काम केलां तें एलायन्सा खातीर खऱ्या अर्थान काम केलें म्हणून. काय फटिंगपणां म्हणिल्ली तुमी ती? वॉज दॅट अ फेक कॉम्प्लिमेंट दॅट यू गेव अस? दॅट यू कॉल अस टुडे एंड यू वॉन्ट टू बिल्ड अ नॅरेटिव्ह दॅट वी आर बी टीम ऑफ BJP? अरे आमचे लिडर्स अरविंद केजरीवाल बाब आसूं, सत्येंद्र जैन आसूं, आमचे मनीष सिसोडिया जी आसूं, एक्कान एकलो लिडर आमचो जेलीन घालो BJPन. एक नांव घे तूं तांचे सुप्रीम लिडराक कोणी भितर घाल्लो? कित्याक हें? म्हणजे भारतीय जनता पार्टी कोणाक भितर घालतात? म्हाका आज म्हजेर आज 3 FIR आसा. म्हजेर 3 FIR आसा. आमकां ईडीन आपोवन व्हेले, आमच्या लिडर्सांक ईडीन आपोवन व्हेले, काँग्रेसच्या लिडर्सांक आपोवन व्हेले ईडीन. भारतीय जनता पार्टी कोणाचेर ह्यो गजाली करतात? जांचो तांकां भंय दिसता. आनी तांकां आमचो कित्याक भंय दिसता आम आदमी पार्टीचो? कारण आमी इंटेन्शन घेवन आयल्या भारतीय जनता पार्टीक हरोवपाचो. म्हज्या प्रत्येक गोंयकार भावा भयणांक म्हाका सांगन दिसता एक गजाल, एकदां विश्वास करा. आज हांव एक टी-शर्ट घालून आयलां, हाजेर कितें बरयल्लें आसा तूं? बॉर्न इन गोवा. हें बॉर्न इन गोवा कितें जाणा तूं? नॉट बिकॉज आय एम बॉर्न इन गोवा, आय एम रूटेड इन गोवा, आय एम द सन ऑफ गोवा. बट यू नो हू हॅज स्टार्टेड दीस ब्रँड बॉर्न इन गोवा?
एक गोंयकार, पूण गोंयान तो करूंक शकलो नाही. ताका लंडनाक वचचो पडलो हें करपाक. आज गोंयान ताका गोंयकार म्हणून एंटरप्रेन्योर करूं ना, ताका थंय वचचो पडलो. कित्याक गेलो तो सोडून? कित्याक ताणें गोंय सोडलें जेन्ना ताज्या मनान तितलेंच गोंय आसा जितलें आज म्हज्या मनान आसा आनी काळजान आसा? कारण जो गोंयकार आज गोंयांतल्यान शेणला ताका ही भारतीय जनता पार्टी जबाबदार आसा. कारण ताका खंय ना खंय तरी ताका जॉब क्रिएशन जावना म्हणून ते लंडनाक गेले. प्रत्येकाच्या काळजान मना वता तेन्ना कळटा, गोंयची याद येता. तांचे आवय बापूय हांगा आसा, ते रडटा की भुरगो क्रिसमसाक येतलो, परत केन्ना येतलो आमकां खबर ना म्हणून. त्या लड्या तो आमचो जो लढो आसा त्या प्रत्येक गोंयकाराक गोंयांत हाडपाचो आसा. आनी आम आदमी पार्टीचें इंटेन्शन एकूच आसा. भारतीय जनता पार्टीचें जें करप सरकार आसा तें 2027 तांकां घरा धाडपाक जाय. आनी तातूंत भितर प्रत्येक गोंयकार आमच्या बरोबर अलायन्सान उबो आसतलो. प्रत्येक गोंयकार, the one who is born in Goa, the one who feels for Goa, is going to be there with us in that war against BJP. कोणीच कसलोच मनान दुबाव हाडचो न्ही ना आमच्या आमदारांचेर. आमचे आमदार गेले ना फुटून. जशें तुमकां आमचे वाल्मिकी बाबान सांगलें, आमचे आमदार वचूना. 2017 आमचे नाशिल्ले, पूण 2017 कोणाचे आमदार गेले बीजेपीक. 2022 कोणाचे आमदार गेले बीजेपीक. तरी लोक म्हणटा हय परत एकदा विश्वास दवरया. चिता तुमी कशे विचार करतले ते. हांव तुमकां सांताक्रूजाची गजाल सांगता. 2012 बाबूश मोन्सेरात निवडून आयलो. बाबूश मोन्सेरात तेन्ना काँग्रेसच्या टिकेटीर निवडून आयलो. पयले फावटी हांव एज हीज प्रपोजर वर्क फॉर हीज विक्ट्री. 2012 ते 2017 बाबूशान म्हजें तोंड पळयलें ना आफ्टर वर्किंग फॉर हीम. एंड देन नाव इज पार्ट ऑफ BJP. 2017 टोनी निवडून आयलो. टोनीन कितें केलें? भारतीय जनता पार्टीन उडी मारली. 2022 मामीचो पूत निवडून आयलो. मामी करून जो निवडून आयिल्लो, मामीचें स्वप्न आशिल्लें आपूण निवडून आयिल्लो म्हणून, त्या बाबान मामी देवांचेर फटयले. देवांक फटय, बांबोळेच्या खुर्साक फटयले. आमकां कापास जात ना की बांबोळेच्या खुर्सा कडेन उबो रावन फटी मारप, त्या देव बोडगेश्वरा कडेन रावन फटी मारप, देवी महालक्ष्मी कडेन रावन फटी मारप, आमच्या मेर्शेच्या 7 कायताना कडेन उबे रावन फटी मारप. पूण आनी मारली फटी. आनी हे खंय गेले? भारतीय जनता पार्टीन गेले. आज पयर आमकां खबर आसा एक म्हयन्याभर पयलीं काँग्रेसच्या ब्लॉकाची मिटींग जाता सांताक्रूजान. ते नवें ऑफिस स्टार्ट केलें तातूंत. आनी कितें म्हणटा की आमकां वी आर इंट्रस्टेड इन फिल्डींग आग्नेल म्हणटा तो बाबुशाचो PA. म्हणजे ऑलरेडी तयारी सुरू जाल्या एक नवो BJPचो फिडर तयार करपाची. आग्नेल फेर्नांडीस PA बाबुशाचो. आतां ताका ते थंय हाडून थंय लडोवंक सोदता सांताक्रूजान काँग्रेसच्या टिकेटीचेर. कॅन यू इमॅजीन हांची कितें जालें आसतली? आनी आमकां बी टीम म्हणटा. आतां फॅक्ट्सांचेर क्वेश्चन हांव तुमकां एक रेज करता. अमित पाटकराक हांवें चॅलेंज केलो त्या दिसा, तूं यो म्हणून. जो चॅलेंज डिबेट तुवें सांगलें मरे यो. तो म्हणटा केजरीवाल पळय. अरे तुजी आसूं ताजेर येवची न्ही. कोण केजरीवाल आनी तूं कोण? कोण तूं? हांव तयार जालो मरे, यो मरे फॅक्ट्स एंड फिगर्साचेर. आतां हांव कांय प्रश्न विचारता, तुमकांय विचारता, काँग्रेसाकूय विचारता, गोंयकारांकूय विचारता. CMच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जर एक भज्यांचो गाडो घालूंक जाय आनी तो भज्यांचो गाडो व्हडले शॉपा बिपा ते हांव काय उलयना, एक भज्यांचो गाडोच घालूंक जाय. एक सामान्य नागरीक जो भारतीय जनता पार्टी विरोधी वावुरता ताका घालूंक दितलो दिवचो ना ही गजाल. पूण ताणें एप्लिकेशन आयज केलें जाल्यार फाल्यां मेळटा परमिशन भज्यांच्या गाड्याक. बाकी सोडूच तूं मेळना न्ही. ही परिस्थिती आसा. गोंयकाराक प्रत्येक मनशाक आज आपल्याकूच विचारचो की आपूण जर एप्लिकेशन कितें फायल केलें, एक दिसान तूं भारतीय जनता पार्टी विरोध आसा जाल्यार तें मेळटा, पयशे दिल्यार मेळटा कांय गजाली. पूण मेळटा ना न्ही. भारतीय जनता पार्टीचो CM आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जर विरोधकाचो एक मनीस धंदो करता आनी तोय बी विरोधकाच्या पार्टीचो जर धंदो करता जाल्यार ताका करूंक दितलो, सुखान करूंक दितलो. आमी साखळे कॅम्पेन चलयली BJPचे बुराक. काल इनफॅक्ट आमचे पयले दिता आसून ताजेर वयर साखळेच आशिल्ले कोइन्सिडेंटली. आनी तो म्हणपाक अरे बुराक आसा? हय म्हणलें बुराक आसा, दाखयता तो करून. सो ही परिस्थिती आसा. आमी काम केलें, आमी करता. आनी आमची क्लिनीक आज 20 जाग्यांचेर ओपन जाल्या. 20 रेस्ट कॉन्स्टिट्युएन्सीन ओपन जातली. साखळे, वाळपय न्ही, सगळ्या प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन ती ओपन जातली. आतां ह्याच प्रेजिडेंटाक अमित पाटकराक 20/2/2025 एक रिपोर्ट आसा म्हजे कडेन.
साखळेच्या ब्लॉकान सांगले आपल्या पार्टीक की आमचो प्रेसिडेंट साखळेन पांय दवरना. कित्याक दवरना? कोणाची कॉन्स्टिट्युएन्सी साखळे कोणाची कॉन्स्टिट्युएन्सी? वाळपय मातशें फुडें पडटा मरे. वाळपय वता तूं उलोवपाक, पूण तूं साखळेन पांय दवरना. वाळपय कित्याक वता? रविंद्र भवनान वचप आनी मागीर वाळपय वचप. म्हणजे एक कितें उलोवपाचें तें थंय स्पीच येता. किंवा महालक्ष्मीर वचप रातच्या 10:30 फाटल्या दारांतल्यान, ते शेड आहा ते ग्रीन कलर थंयच्यान, आनी दुसऱ्या दिसा वाळपय वचप. ब्लॉकान सांगले, रिपोर्ट आसा, न्यूज रिपोर्ट सेईंग दॅट हाका काडचो कारण हो कॉम्प्रोमायज आसा. आज नवो जो प्रेसिडेंटांनी ब्लॉक केला ताज्या विरुद्ध आज ताजे लोक उठल्या की हाका साखळेचो प्रेसिडेंट कितें केलो वा ते सीएमाचो गट मरे म्हणून. हांव म्हणना. ताजे मनीस म्हणटाय ते बीजेपीची बी टीम, तुजे ब्लॉकाचे लोकूय बीजेपीची बी टीम. धर्मेश सगलांनी खाम काडलो सीएमाक लास्ट टायम, ऑलमोस्ट हरलो सीएम. कसो जिखलो तो मागीर लोकांक खबर आसा. धर्मेश सगलांनी जो इतलो क्लोज आयिल्लो सीएमाक हरोवपाक, तो खंय शेणयलो? तो कसो शेणलो? धर्मेशाक एकदां विचाराय. आनी पार्टीच्या ताच्याच लोकांक विचारा की साखळेन जो चीफ मिनिस्टरा विरुद्ध उबो रावता ते कशें शेणटा, कित्याक शेणटा? ह्या प्रश्नाचें उत्तर तो दितलो. बरें, सोड. ह्या कमीट पाटकराचो थंय ट्रान्सपोर्ट सुरू आशिल्लो, ट्रान्सपोर्ट आयनोराचो. ताचे विरुद्ध जे पोल्युशन जाता ताचे विरुद्ध लोक पेटून उठले. लोक कोणाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतले? चीफ मिनिस्टराच्या. चीफ मिनिस्टरान आपल्या लोकां खातीर कितें करपाक जाय? बंद कर. विरोधक तो पयलीं ताजें बंद कर. आपलो जाल्यार म्हणटा आसूं मातशें अंडरस्टँडींग करया. पूण पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड एक्शन घेना. खंयच्योच गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज एक्शन घेना त्या गोश्टीचेर. लोक बाबडे एकठांय जाले, एनजीओ एकठांय जाले आनी हायकोर्टान गेले की आरे बाबा पळय दुर्लीशें पोल्युशन जाता, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड एक्शन घेना. चीफ मिनिस्टराचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आमी पार्ट, पूण ते एक्शन घेना. हें केन्ना शक्य जाता? कोर्टान ऑर्डर काडली फायनली 2024. ती आसा आमचे कडेन फॅक्ट्स एंड फिगर्स. आय एम नॉट टॉकिंग एनीथींग. ताणें सांगिल्लें रुमर जालो म्हणून हांव खंय फीड करता. बट फॅक्ट्स एंड फिगर्स आय एम टॉकिंग अबाउट. 2024ची ही ऑर्डर आसा आनी कोर्टाक इंटरव्हीन करचें पडलें कारण ऑथॉरिटीज एक्शन घेना अगेन्स्ट ओवर ट्रान्सपोर्टेशन बाय गोवा प्रमोद पाटकर काँग्रेस म्हणून हांव कॉम्प्रोमायज कमिटीचो प्रेसिडेंट. दिता तुका डिटेल धाडटा. इट्स एन ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल हायकोर्ट वेर पीपल हॅव गॉन. सगळें दिता तुमकां फॅक्ट्स एंड फिगर्स आदोगादांव. इट्स माय जॉब टू डू इट. सो फार आमचे दात आमचे ओठ म्हणून ओगी राविल्ले आमी आनी हांच्या पापाचेर पालव घालताले कारण गोंयचे विचार करून फुडें सरिल्ले. पूण तूं जर ट्रेटर थंय बसून ताज्या कळपान बसून जर आमचेर आरोप करता जाल्यार फॅक्ट्स एंड फिगर्स वील हॅव टू बी ब्रॉट टू द नोटीस ऑफ पीपल ऑफ गोवा. मागीर कितले वाट सीएमा विरुद्ध हाणें प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या? ट्वीट सोड, फेसबूक पोस्ट सोड. कितले वाट घेतल्या? साखळेन कितले फावट पावलो तो? कितले फावट? मेचचें साखळेन पावता तो आपली गाडी घेवन रातचो पावता. पूण असो पब्लीक हातून पावना. कितले फावट हाणें बोवाळ घालो? कितले फावट हो विश्वजीताचेर उलयला? कितले फावट विश्वजीत अगेन्स्ट कितें आसलें तो दावत येता. ऑफकोर्स विश्वजीत कितें हाये न्ही रे, संत न्ही, पूण बाकीचे मिनिस्टर आसा, चीफ मिनिस्टरूय आसा, हांचेर उलयना. साखळेन वचना म्हणजे ऑफिशियली वचना, अनऑफिशियल कार्डीन वता. एक जागो आसता अशें फाटल्यान वचचें पडटा. ती खूब जाणांनी पळयला. आमी हरवळ्या वता तेन्ना आमचे खुबशे लोक आसा ते तांणी पळयला आनी तें सांगलां की अमक्या दिसा दिसलो म्हणून. अरे अमीत दिशिल्लो. हांव म्हणलें खंय वतालो वाळपय? ना म्हणपाक लागलो साखळे. ते एक ल्हानशें दुकान आहा थंय ते बसता केन्ना सांजचे ते च्या पिवपाक. थंयच्यान दिसता ते रातचे म्हणटा ते लेट पर्यंत ओपन आसता. GCAचो सेक्रेटरी रोहन गांवस देसाय त्या दिसांनी हांव कोणाचो मनीस? सगळ्यांक खबर आसा. चड्यार खबर आसा, गोंयान खबर आसा, अख्ख्या गोंयांक खबर आसा, आतां देशभर खबर आसा कोणाचो मनीस. फाटले फाट काबरालाक उडोवपा खातीर जाणें अमित पाटकरा बरोबर हात मेळयलो तो हो रोहन गांवस देसाय. तूं कोण? काबराल कोणाचो आशिल्लो लास्ट टायम? प्रश्नाची उत्तरां दिवची पडटली. ल्हानपणां आमकां एक स्टोरी आशिल्ली, नॉक नॉक हू इज देर?
हांव बॅ करताले ते आनी सांगताले मेंढरी म्हणून, आनी मेंढरी म्हणून तूं दार उगडटालो पळयत जाल्यार कोण? लांडगो. द वन हू इज इन शिप्स क्लोथींग इज नथींग शॉर्ट ऑफ लांडगो. हे लांडगे जो पर्यंत गोंयांत आसा तो पर्यंत भारतीय जनता पार्टीक डिफीट करतलो जाल्यार इंटेन्शन क्लियर घेवन एकठांय रावचें पडटलें. आनी आम आदमी पार्टी कडेन तें आसा. कोणीच आमचेर डावट घेवचो न्ही, कोणीच आमच्या इंटेन्शनाचेर डावट घेवचो न्ही, कोणीच आमच्या सुप्रीम लिडराचेर डावट घेवचो न्ही आनी सांगचें न्ही की आमी बी टीम म्हणून. द ओन्ली टीम टुडे इन इंडिया हू इज फायटींग अगेन्स्ट BJP जाल्यार ती आम आदमी पार्टी आसा. अरे आमच्या एकुलतो एक काश्मीराक निवडून आयिल्लो मेहराज मलिक, ताका PSA लावन भितर उडयलो पळय, विच इज लायक ही इज अ टेररिस्ट. वॉट ही आस्क्ड फॉर की आमकां उदक जाय, आमकां बरें हेल्थ जाय, हें मागिल्लें ताणें डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटा कडेन आनी ताका ताणें भितर उडयलो. कोणाक उडयता भारतीय जनता पार्टी भितर? आमकां कित्याक उडयना? नाव लेट अस कम टू फॅक्ट्स. ताणें पयर सांगलें की आपली खंय फॅमिली जी आसा ती 1961 पासून खंय मायनिंगान आसा ना म्हणना, मान्य कर, आतांय करता अशें म्हणून मान्य कर. सो त्या वेळेची सालाजारशाहीचो विशय घेता आसतना ताका खबर ना की आतां गोंयांत नवे सालाजार जाल्या BJPचे. त्या सालाजारशाहीन तूं गोंयकार म्हणून भारतीय जनता पार्टी विरोध आसा म्हणून धंदो करूंक शकता? आसा शक्य? अरे गोंयांत कितल्या जाणांचे धंदे बंद जाले. हांव तुका सिंपल एग्जाम्पल दिता. पयर आमचो तो प्रशांत बाब आमचो, ताणें कांय लोकांक आमच्या पार्टीन भितर हें केलें, इंडक्ट केलें. कुंकळ्ळेचे आशिल्ले आनी खंयचे आशिल्ले. अरे दुसरे दिसा एक्सायजाची रेड ताज्या बाबड्याच्या ल्हानशा धंद्याचेर. ताका आनीक कॉल येता, अरे तुजे हे पेपर धाड, ते पेपर धाड. कोण करता हें? चीफ मिनिस्टराच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचून आमी कांय कळनाशिल्ले. कोण करता? खूब उलयता हांव, आज मनांतल्यान उलयता, पूण कारण हे फॅक्ट्स लोकांच्या समोर वचपाक जाय. चीफ मिनिस्टरान, मायनिंग मिनिस्टरान हजारांनी टन ओर आज अमित पाटकराक गिफ्ट केला. कित्याक गिफ्ट केला हें? एफबीर बसून टिका केल्यो म्हणून सरकारा विरुद्ध टिका जायना. आमी कितल्यो कॅम्पेन लॉन्च केल्यो, आमी सरकारा विरुद्ध रस्त्यार देवले, कितल्यो कॅम्पेन स्टार्ट केल्यो. वोट चोरी करता ते, वोट चोरी करून ते देशभरात तांणी चलयला. ताज्योच आसतल्यो प्रेस कॉन्फरन्सीस फुडल्यो आसतल्यो. पूण हे ऑपोजिशन पंक्चर करपी जे आज काँग्रेस पक्ष आसा, तो काँग्रेस पक्षान कितल्यो कॅम्पेन गोंयांत चलयल्यो आनी एग्रेसीव कॅम्पेन्स अगेन गव्हर्मेंट चलयल्यो हाजें उत्तर म्हाका दिवचें पडटलें. हो स्वता आपल्या स्टुडंट लिडराक असॉल्ट करता, आपल्याच MLAचेर कंप्लेंट फायल करता आनी ती मिडिया क्लिक करता. आपल्याच MLAचेर कंप्लेंट करता आनी मिडिया क्लिक करता. हांचो MLA जेन्ना हाजेर आरोप जाले, पोलीस ताज्या विरुद्ध उबे रावले आनी फेक क्रिएट केलो न्यूज तांणी आपल्या तांच्या आमदारा विरुद्ध. हांव उबो आशिल्लो फुडें, ताजो प्रेजिडेंट येवन सांगूं ना, म्हजो रेकॉर्ड काडून पळया, प्रेस कॉन्फरन्सीस हांवें घेतली आनी सांगलें हे सगळें BJPचें कारस्थान म्हणून, हे सगळें फेक म्हणून. आनी वी स्टूड बिहायंड कार्लोश. द रिजन इज वी थॉट दॅट वी आर फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू फायट against BJP, and whether you get support or not from his own party man, we will stand by him. तुम्ही कित्याक करना? तूं पार्टीचो प्रेसिडेंट मरे, तूं आयलो आनी तुवें सांगलें की हें करचें म्हणून. तुवें आपल्याच सावळेक भिवपी हो मनीस आज अशी परिस्थिती आसा की आमकां ब्लेम करता. आमी रुमर स्टार्ट केले खंय ताका काडटा म्हणून. अरे आमी काम धंदो ना. आमी BJPचे बुराकाचे कॅम्पेन आशिल्ले. आमचो लिडर येता, आमी हांगा वॉलंटियर्स मीट दवरले. 1000 लोक वॉलंटियर्स आमचे सावथाक आशिल्ले, 1000 वॉलंटियर्स लोक नॉर्थाक आशिल्ले. आमी रुमर स्टार्ट करपाक काम धंदो आनी थंय बी तुजेर वेन आय नो इंटरनली, आय नेवर स्पोक अबाउट इट, दॅट यू आर मोस्ट कॉम्प्रोमायज प्रेसिडेंट. सो जेन्ना ह्यो गजाली करता तेन्ना आनी एकूय गजाल दिसून येता. हाजो एक क्लोज एड दिव्य कुमार म्हणून, हांडीर मारून ताका भोंवता तो. दिव्य कुमार हाका अरेस्ट केलो SITन फॉर लँड ग्रॅबिंग स्कॅम. बेल SITन गेलो जाल्यार बेल जावपाक कितलो वेळ लागता आनी तूं? म्हयनोभर, 2 म्हयने, 3 म्हयने उरता तो SITच्या केसींनी आनी कदाचित बेलूय जायना. दिव्य कुमार सकाळीं भायर दुसरे दिसा घरा हाजे बरोबर च्या पिवपाक, दोगांयनी बरोबर च्या पिल्या
न्यूज ना खंयच न्यूज ना. कित्याक हरशी तो SP बसता आनी सांगता एक PI एक DYSP घेवन प्रेस कॉन्फरन्स घेता मरे आज आमी हाका अरेस्ट केलो. काँग्रेस पक्षाच्या सोशल मिडियाच्या हेडाक अरेस्ट केलो. सोशल मिडिया हेड तो दिव्य कुमार तो इम्पोर्टेड तो गोंयकार न्ही. ही इज नॉट हियर फ्रॉम युअर बॉर्न इन गोवा काळीज हें प्रश्न हो गोंयचो भायलोचो प्रश्न ना. पूण हे लोकांक आमकां जेन्ना सांगता तेन्ना ह्या इम्पोर्टेड मनशाक अरेस्ट केलो. न्यूज जालो ना. कित्याक जालो ना कळटा तुमकां? कित्याक पुलीस उलयले ना? कित्याक भारतीय जनता पार्टीच्या सोशल मिडियाचेर ना? काल आमच्या एनजीच्या गाडयेचो फोटो घाला आनी खंय तो अडी गाडी घेवन भोंवता आमचो केजरीवाल सर अँड ब्युटिफूल रोड्स ऑफ गोवा म्हणून आनी कितें म्हणून सांगू तुका. आतां लेट्स कम टू फॅक्ट्स अँड फिगर्स. बीच मिस्टर हें तुमकां मागीर शेअर करता हांव. काल ताणें एक मिडिया हावजाक इंटरव्यू दिल्या. गोवा पाटकर प्रमोद सावंत कॉम्प्रोमायज कमिटीच्या प्रेसिडेंटान आनी सांगता की 2021 आपले ओवर आनी 2022 ते लास्ट आपण हायकोर्टान झगडी करून घेतली म्हणून. आतां हो डेटा येता तुमकां. 16 एप्रिलाक एप्लिकेशन जाता. 17 एप्रिलाक आयन ओवर अलॉट जाता 25,000 टन्स. 19 एप्रील 24 एप्रील 14 मे 16 मे. अरे आमी कितें एप्लिकेशन घालत जाल्यार वर्सभर सरकार न्हिदता ताजेर मरे. देड आयज घाल फाल्यां वर 89,000 आयन ओवर चो धंदो तो करतलो. आतां केला ताणें हो 89,000 टन्स सरकारान गिफ्ट केला. एलेक्यू क्वेश्चन विचारिल्लो एका आमदारान ताका उत्तर आयलां. तातूंत भितर फूल विचारिल्लें ताजें आयलां आनी तो सांगता की 2022 मागीर आपूण धंदो केलो ना म्हणून सरकारा बरोबर. अरे सरकारा बरोबर आयन ओवराचो धंदो कॅन यू डू इट विदाउट ब्लेसिंग्स ऑफ द गव्हर्मेंट? टेल मी एनी वन हू इज फ्रॉम आवर पार्टी हू इज डुईंग एनी बिजनेस with the blessings of the government, where you require chief minister, where you require local MLA, where you require police, you require entire machinery. हे सगळें शक्य आसा? आन्सर कितें ताजें तुमकांय खबर आसा, गोंयकारांकूय खबर आसा. सो अशा ह्या कॉम्प्रोमायज जाल्ल्या अशा ह्या इतले तरेन इतले कॉम्प्रोमायज जाल्ल्या पार्टीचे बरोबर जर आमी काम करता म्हणत आसत जाल्यार लोक मारतले मरे आमकां चपला घेवन. तरी सुद्दां हांवें मोठ्या काळजान त्या दिसा म्हणलें की 2 ऑक्टोबर पर्यंत तरी डिसिजन घेवया. लेट अस नॉट वेट टील एंड ऑफ द ऑर फॅग एंड ऑफ द इलेक्शन कॅम्पेन तें डिसिजन घेवपाचें. कित्याक आयले ना तुमी? कित्याक आयले ना? हांवें जागो सांगलो थरया म्हणून 15 दिसाचो टायम दिलो. कित्याक आयले ना? आनी तरी म्हणटा की वी आर द वन्स हू डोंट वॉन्ट अलायन्स अँड वी आर पार्ट ऑफ BJP म्हणून. कितें जालें त्या आमंत्रणाचें? सो मे गॉड ब्लेस हिज पार्टी. आय एम नॉट कन्सर्न विथ दॅट. आसूं ताजेर कशें आसत तें म्हाका खबर ना. पूण गोंयच्या लोकांचें जें एस्पिरेशन आसा करप BJP विरुद्ध जी लढाई आसा आमची तातूंत भितर खंयच कान्होजी आसपाक जायना. आज तो म्हाका फ्रेंड म्हणटा पूण हांवें आज सकाळीं कोणाक सांगलें अजगर आसता पळय अजगर पायथन तूं ताका पोस तूं ताका फ्रेंड म्हणून दवर. अजगर तुका डेली अशें पळयता आनी तुका दिसता अजगर आपल्याक मिठी मारता म्हणून. इट्स अ फॅक्ट. तुका दिसता अजगर आपल्याक मिठी मारता. पायथन इज ट्रायंग टू हग मी अँड से हाव आय लव. एक गजाल लक्षांत म्हाका काल आयली ती म्हणजे अजगर ही अजगराची मिठी जी आसता ती मिठी नासता. तो बॉडी नापता आनी एक दीस अशी आवयटा की तूं मरता. छत्रपती शिवाजी महाराजाक जो मेळपाक आयिल्लो जाका वाग नखान अल्टिमेटली छत्रपती शिवाजी महाराजान मारून उडयलो तो कोण आशिल्लो? शत्रू आशिल्लो पूण मित्र जावन आयिल्लो. पूण ही गजाल आमकां कळ्ळ्या म्हणून आमी आज नाका काडल्या. संभाजी महाराजाक कान्होजीन उडयलो अशी खूब हिस्टॉरिकल आसा. बायबलांतूय आसा. जुडास आहे ती करेक्ट? जुडास न्ही तो? हां हे गोंयाक विकतले हे जुडास लक्षांत दवर. प्रत्येक मच्छाक एक गजाल सांगता तुमकां हांव. आज ही आमी जी प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या तुमकां दिसत आमी हें पर्सनल उलयलां म्हणून पूण ताणें सांगलें फॅक्ट्स अँड फिगर्स घेवन यो. हांवें ताका डिबेटाक आपयलो पब्लीक. तो येवपाक तयार नासलो. केजरीवाल आयल्या शिवाय आपूण येवचो ना म्हणून सांगपाक लागलो.
मागीर तूं खरगेक घेवन येवपाचो आमी सगळे बसपाचे बरोबर डिबेट करपाक. केजरीवाल इज एन इंटलेक्च्युअल मॅन, ही इज एन एक्स IRS ऑफिसर, ही इज एन IITian. ताजे कान पोकळ ना. जाका ते कोणी फ्लायटीर सांगिल्ले तो एक गोंयकार आशिल्लो आनी तो तुमची कॉम्प्रोमायज जाणा आशिल्लो, ताका हांवें सांगपाची गरज ना तूं कितें तो. तुज्या पार्टीच्याच लोकांक हांवें सांगपाची गरज ना तूं कितें तो. तांणीच तुका सांगलां कितें सांगपाचें तें. तांकां कितें करपाक जाय तांणी करचें. तांचो प्रेजिडेंट, तांची पार्टी. बाकी आमी देवा कडेन एकूच गजाल मागता. मागीर तो बाबळेचो खुरीस आसूं, सेंट फ्रांसीस झेवियर आसूं, आमची महालक्ष्मी आसूं, आमचो देव बोडगेश्वर आसूं, खापरेश्वर आसूं, नवदुर्गा आसूं, प्रत्येक गोंयच्या देवा कडेन आमी मागता की आमची जी लढाई आसा ही लढाई भारतीय जनता पार्टीच्या करप्ट सरकारा विरुद्ध आसा. आनी त्या लढाये भितर हिंदू, मुस्लीम, कॅथलीक आनी प्रत्येक गोंयकार, द वन हू इज बॉर्न इन गोवा ऑर who feels for Goa, one who has roots in Goa, who is associated with Goa, who feels he is a Goan, is the one who is going to join us in this लढाई. आनी आमी तातूंत भितर खंयच कमी पडचे ना. देव बरें करूं. तुमचे कितें प्रश्न आसात? अमित सर, आता तुमची युती म्हणजे काँग्रेस सोबत तुम्ही जाणार नाही हे फायनल केलं, पण काल अमित पाटकरनी तुम्ही ज्या मुलाखतीचा उल्लेख केला त्या मुलाखतीत काल त्यांनी सांगितलं की आत्ता जो लोकांना वाटत असेल किंवा लोकांची गरज असेल, त्यांना वाटत असेल तर आपण गोवा फॉरवर्ड आणि RGP या दोन पक्षांच्या सोबत जायला तयार. तुम्हाला वाटतं की गोवा फॉरवर्ड किंवा RGP काँग्रेस सोबत जाईल? एक गोष्ट तुम्हाला सांगतो मी, कोंकणीन सांगतो का? कोंकणीन सांग म्हणजे सगळी भाशा येता रे. कोंकणी उलयता गोंयकार म्हणून तशें म्हणटा तूं. सगळ्या भाशा सगळ्यो येता. जाच्या तोंडान राम आसता आनी खाकेन सुरी जी आसता न्ही, तांचेर कितलो विश्वास दवरपाचो हें प्रत्येक मनशान थारोवचें. प्रत्येक फावटी राम राम म्हणून सुरी खूब आसल्या. आतां हे गोंयकारांनी डिसायड करचें की गोंयकारांच्या फाटीन कितले फाटी खंजीर घातला तो. कितले फाटी घातला? 2017 घालो, 2022 घालो. गोंयकारांनी चिंतपाक जाय की 2027 आमी घालतले काय म्हणून. आज एलायन्साचो जेन्ना विचार येता, कॅन काँग्रेस पार्टी गॅरंटी दॅट दोज पीपल हू वेंट अँड प्रेड अँड स्वोर बिफोर गॉड्स, हिंदू देवतूच न्ही, आमी ज्या बांबोळेच्या खुर्साचेर विश्वास जितलो हांव हिंदू म्हणून करता त्या प्रत्येक देवाचेर तांणी शपथ घेतली आनी सांगलें की आमी केन्नाच वचचे ना म्हणून. भारतीय प्रश्न आसा पळय, लेट मी कंप्लीट. वचचे ना म्हणून आज ते वचूं ना. आतां हो विशय विजयान ठरोवचो, हो विशय मनोज परबान ठरोवपाचो, ह्या लोकांचेर कितलो विश्वास दवरपाचो. एक गोश्ट तुमकां सांगता हांव, आमचो जो हेतू आसा तो हेतू आसा भारतीय जनता पार्टीक डिफीट करपाचो. त्या हेतू भितर, त्या जर्नी भितर जे जे कोण आमकां येवन जुळपाक सोदता ते आर वेलकम. बट if the intentions are of Judas, if the intentions are of Kanoji, if the intentions are of being pythons, we will not tolerate it. पण त्या दोन्ही पक्षांनी काँग्रेस सोबत जाऊ नये म्हणून तुम्ही काय प्रयत्न करणार? पण हांव कितें करूं? दॅट इज देर प्रॉब्लेम. हांव एक गजाल सांगता. 2000 जे अलायन्स जाले लोकसभे खातीर, लोकसभेचे जे अलायन्स आशिल्ले, लोकसभेचे अलायन्स फुडें व्हरपाक आय वॉज इन forefront, I'm telling you, including giving a call to Manoj Parab की तू राहू नाका, बसू नाका, यो हांगा. तुज्या पळय इमॅजीन कर, 15,000 वोट, 7,500-8,000 मतां अशी तशी जाल्ली जाल्यार कॅप्टन जिखचो नाशिल्लो. नाव इफ कॅप्टन जर जिखला जाल्यार ताका एकवट जबाबदार आशिल्ली. हें सांगपाक म्हाका मनोज परब, म्हाका विजय सरदेसाय, म्हाका काँग्रेस नाका. पूण ज्या तरेन काम केलें गेलें नॉर्थ गोवा, कितल्यो मिटींग जाल्यो साखळेन, कितल्यो मिटींग जाल्यो वाळपय काँग्रेसीन कित्याक मिटींग घेतली ना? कित्याक काँग्रेसच्या नॉर्थ गोंयच्या कॅन्डिडेटान मिटींग घेतली ना वाळपय? आनी साखरेन प्रॉपर मिटींग कित्याक घेतली ना? कित्याक व्हडल्यो सभा जाल्यो? इंटेन्शन आशिल्लें जिखपाचें, इंटेन्शन आशिल्लें भारतीय जनता पार्टी व्हरपाचें. आमी मरून काम केलां. हांवें चॅलेंज केल्लो चीफ मिनिस्टराक की सांताक्रुजान जर हांव लीड घेवन दिना, ताणें चॅलेंज केल्ली आमकां की 20 कॉन्स्टिट्युएन्सीन आपूण लीड घेतलो म्हणून नॉर्थ गोंयच्या. याद धर, हांवें चॅलेंज केल्ली की हांव जर सांताक्रुजान तुवें लीड घेवन दिली जर भारतीय जनता पार्टीक, जाल्यार हांव राजकारण सोडटा म्हणून. यू नो वॉट आय पूट एट स्टेक फॉर माय फेथ इन दॅट गोवन आयडेंटिटी वीच आय वॉन्ट टू सेव माय पॉलिटिकल करियर. आनी हांव दवरपाचो ते उतर. हांव जर लीड घेवन दिवनाशिल्ली हांव राजकारण सोडपाचो. पूण त्या दिशेन आमी काम केलें, भारतीय जनता पार्टी विरोध आमी काम केलें. सावथ गोंय आमचे कॅप्टन, आमचो वेंजे आपली लढाई कशें लढले रे जर्सन.
रॉक मास्कारेनास हे सगळे आमचे लिडर आशिल्ले प्रशांत अरे काणकोणा सुद्दां वचून रावला हांव मडकय 2 दीस रावला हांव लोकां मदीं गेले ताजे एकलें बाबडे तें चली बायल नांव याद जालें म्हाका उसगांवकर एक ते मनीशा सोडले जाल्यार कोण आशिल्ले उसगांवां कोण आशिल्ले टीम आशिल्ली भूत आशिल्ले अरे भूत खंय लोक ना 4 लोक ना करून दाखय म्हणून सांग मिटींग मडकय 3900 माता कशी पडली ती थंयच्या लोकांक येवन विचारनी नाजाल्यार ते नवदुर्गेच्या देवळा समोर रावन हांव सांगता कोण कोणान खंय बशिल्ले आमी घेवन ते ज्या नवदुर्गे समोर ताजे घराणे घाल्ले ज्या नवदुर्गे समोर काल तो म्हजे पर्सनल आरोप करता ताणें म्हणजे काल आरोप केल्या की हांव खंय झेनेटोची बेल केली म्हणून अरे झेनेटोची जी बेल केली 2012 गेल्ली 2012 NSA लागिल्ली ताजेर एज एन एडवोकेट आनी आय वॉज अ टॉप मोस्ट एडवोकेट आनी आय हॅव प्रायड इन दॅट तसोच तांचे बरोबरूय एक एडवोकेट आसा एडवोकेट कार्लोस सिल्वा आय रिस्पेक्ट हिम इज अ व्हेरी रिस्पेक्टेबल लॉयर तो आज ताजे क्लायंट आसा ताजे क्रिमिनल आसा क्लायंट आसा म्हणजे तो क्रिमिनल जालो म्हणजे हांवें जे डिफेंड केला म्हणून हांव क्रिमिनल जालो 2022 जेन्ना झेनेटो भारतीय जनता पार्टी खातीर प्रचार करतालो 2022 तो भारतीय जनता खातीर प्रचार करतालो 2022 पयलीं मागीर जेन्ना जिल्हा पंचायत इलेक्शन जालें भारतीय जनता पार्टीच्या इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह गिरीश उसगांवकाराक ताणें हार घालून घेतलो आनी ताणें ताका घालो आनी श्रेय ताणें घेतलें आनी सांगलें की आपूण जिखोवन दिलें भारतीय जनता पार्टी बरी म्हणून आमी हांचे सोबत रावचें म्हणून ज्या दिसा रामा काणकोणकाराचेर असोल्ट जाला आमी फुडें आशिल्ले सांगपाक की झेनेटोक अरेस्ट करा म्हणून अरे म्हजो मित्र जाल्यार म्हज्या विरुद्ध वावुरता फूल कॉन्स्टिट्युएन्सीन ओपनली जाल्यार तो म्हजो मित्र आनी ती पॉलिटिकल करियर हॅज माय प्रोफेशनल करियर टू डिफेंड क्रिमिनल्स लायक हिम ऑर दोज क्रिमिनल्स हॅज एंडेड इन टू 2021 हांव मायनींग करना 2022 मागीर आनी सांगना की म्हजो धंदो म्हणून आसा तुजो धंदो जाल्यार मान्य कर मरे 2025 जर तूं मायनींग करता जाल्यार तूं मान्य कर की आपूण हो करता धंदो आनी आय वील वर्क वीथ द गव्हर्मेंट फॉर माय मायनींग बट दॅट इज माय पर्सनल बिझनेस म्हणून कर प्रत्येकाक रायट आसा प्रामाणीक धंदो करता मरे तूं मागीर कित्याक लसता सांगपाक की 22 आपले वर लास्ट आशिल्ले म्हणून 25 हांवें डेटा दिलो मरे तुमकां 2025 I today can proudly say that I am not defending Zenitor asked for his bail. दिशाभूल करपाक जायना केन्ना कोणाची की बेल केली म्हणून लोकांक हांवें पयलींच सांगलें इन पब्लीक डोमेन हांवें सांगलां आनी एवरीथींग इज इन पब्लीक डोमेन एक्चुअली CIS अपडेट कार्ड म्हणून सांग ताजेर येता अमित पालेकर वेरी अपियर्स एंड फॉर हूम ही अपियर्स आय हॅव गिवन अप माय करियर टू डिफेंड सो मेनी ऑफ द क्रिमिनल्स विच आय एम नॉट डुईंग ओनली फॉर द पर्पज की गोंयचो विशय फुडें घेवन आमी भितर सरल्या निर्णय हो तुमचो राष्ट्रीय निर्णय ताका मान घेवन तुमी गोंयांतूय काम केलें आयज तुमकां टिका सांगता कितें म्हणटा अलायन्स करपाचो निर्णय काँग्रेसीचे म्हणटा राष्ट्रीय निर्णय ताका मान घेवन तुमी गोंयांतूय काम केलें गोंयांत काँग्रेस वायट तुमकां खबर आसा पयलीं सुद्दां तरी तुमी काम केलें तें आयज तुमकां टिका सांगता भारतीय जनता पार्टीन सांगिल्ले 400 पार जेन्ना भारतीय जनता पार्टी म्हणटाली तेन्ना विशय आशिल्लो कॉन्स्टिट्युशन एमेंड करपाचो आनी कॉन्स्टिट्युशन एमेंड करप म्हणजे आंबेडकरान आमकां जें कॉन्स्टिट्युशन दिल्लें जे मागासलेल्या लोकां खातीर सेंट्रीक आशिल्ले जे डिप्रायव्ड लोकां खातीर सेंट्रीक आशिल्ले ते अशे तरेन एमेंड करप आनी एब्सोल्यूट पावर घेवन पयशांचो वापर करून भारतीय जनता पार्टी कशी फुडलीं 50 वर्सां एट्रॉसिटीज भारताचेर करतली त्या हातूर आशिल्ले आमी ताच्या विरुद्ध लढले आनी तेन्ना आमकां खबर आसतनाय आमी एलायन्स केले एलायन्स जाल्या उपरांत इलेक्शन जालें हरियाणाचें हरियाणाक 5 सिटार आमी एग्री जाले तांच्याच प्रपोजलाचेर 15-20 दीस उरले फायलिंगाक म्हणल्यार ते म्हणटाना 3 घे मागीर म्हणपाक लागले एलायन्स नाका तांणी म्हणलें हरियाणा हरले दिल्लीन तांचो प्रेजिडेंट सांगता की वी हॅव वर्क अगेन्स्ट आम आदमी पार्टी टू मेक BJP वीन हांव सांगना नांव कितें ताचें याद जायना म्हाका तांचो अध्यक्ष देवेंद्र यादव अध्यक्ष काँग्रेसाचो सांगता की आपूण भारतीय जनता पार्टी खातीर वावुरलो आम आदमी पार्टी घालोवपाक दिल्लीन गुजरातान इलेक्शन जालें गुजरातान तांचे 5 डिफेक्ट जावन BJPन गेले आमचो एकटो रिजायन जालो 5 इलेक्शनाचे बाय इलेक्शन जाले तेन्ना तांणी भारतीय जनता पार्टीक सांगलें की काँग्रेसान सांगलें की आमी तुमच्या विरुद्ध इलेक्शन लडना तुमी आमच्या विरुद्ध लडू नाका आमी कॅन्डिडेट घालोना तांचे 5य हरले आमचो कॅन्डिडेट बाय इलेक्शन डिक्लेअर जालो तांणी कॅन्डिडेट घालो आमच्या अगेन्स्ट सो आज तो रिग्रेट जालो म्हणटा जाल्यार आमकां आज एक दिसपाक लागला की काँग्रेस पक्ष जो आसा तो खंय ना खंय तरी ताचे भितरले जे लोक आसा लिडर्स आसा हे कॉम्प्रोमायज आसा हांवें म्हणूं न्हय हे खुद्द तांच्या सुप्रीम लिडर तांचो राहुल गांधीन म्हणला आनी एज फार एज गोवा इज कन्सर्न आय कॅन से इट वीथ कन्विक्शन दॅट देर इज कॉम्प्रोमायज
वोट स्प्लिट जातले अशें कशें दिसता? पळय गोंयकार ठरयतले कितें आसा तें आनी गोंयकारां खातीर कितें बरें आसा तें. आमी गोंयकारा बरोबर आसा, गोंयकार आमचे बरोबर आसा. कोणूय कितेंय म्हणून खुबशे इन्सिडेंट जाल्या ते कशे तरेन जाल्या की आज दिसपाक लागला आनी वी आर कन्विन्स्ड दॅट this opposition, which this party is saying that they are compromised. Thank you. Dev. Thank you.